वंदन ताका मुक्तीनामी बसूयामी आमच्या राया कृत्या सौम्याची निसायकी विची वही माताची करतांका विस्मे प्रत्येकीन वाचता ताची व्हड भिखार रस्ता वाकणटा ताची बळवंताय काव्यान नवे एक गीतामी नावड्यामी आमच्या सौम्या वंदन ताका मुक्तीनामी बसूयामी आमच्या राया ताणे उबारू सौम्याक सिया आत्वयर उबारू ताका मोकमार्या सलामी मेळो ताका वर्णिया उपकारान तुझ्या अर्गामी दिव्या भव्या नवे एक गीतामी नावड्यामी आमच्या सौम्या वंदन ताका मुक्तीनामी बसूयामी आमच्या राया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. मोगाचेनो एकूटाम जावन देवाक हरसूंकू हे वेदी भोंवती आमी जमल्या. आज पवित्र सभा मिसांव आयतार संभ्रमता. आयची देवस्तुती पेल्या थंय आमी करची मोगाची सेवा म्हाका वंस उबारता म्हणलो संदेश दिता. जेजून बापान आपणाक दिलो अधिकार मिसावांच्या स्पिरितान हेरांची सेवा करूंक वापरलो आनी आपणाक दिल्लें मिसांव पोंताक पावयलें. पवित्र स्थानांत आमकां सर्वांक एक मिसांव दिलां. तें मिसांव जारी करूंक आनी जेजू क्रिस्ताची बरी खबर उर्बेन प्रगट करूंक गरजेची कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी भयण्यानो, कॅथोलीक बावार्थी आमी एक मिसांव सुम्या जेजूचेर पातयेवन जिवाचें देणें आमकां दिलां तें देवाचें बेसांव. मिसांव जावन जियेत आसतना आमच्या जिवितांत आमी मिशनरी जाता. आमच्या वावरांत, आमच्या कामांत, आमच्या सेवेंत, आमच्या सॅक्रिफिसांत, आमच्या जबाबदारींत, आमच्या कुटुंबा जिवितांत, आमच्या रिलिजियस जिणयेंत, आमच्या याजकी जिणयेंत थोडे फावटी आमी शेळेपण दाखयलां, उणेपण दाखयलां, आळसाई दाखयल्या. ही सकड घडितां परत आमी देवा मुखार हाडया. आमची पदकां ताका समर्पण बक्षाणें मागया आनी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो नांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें सैतीं पदकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून देवस्तां संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया सोमिया Krista
Krista takut कर Sumia takut कर Sumia takut कर महिमा देवा उंचकी आणि शांतीचा ईशान संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोत्तेदार देवा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका तुझ्या तोच वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोनियाची सुख्रिस्ता बापाच्या एकच पुत्र सोमिया देवा देवाची शेण तो संसाराची पाकता आमची काकूत कर तू बापाच्या उच्चा बसतात आमचे आत्मे मानून घे की त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे Jesu Christa Jesu Christa Ekos to pavit Ekos to Ishwar Ekos to Parameshwar Amen 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 Amen. प्रार्थूया देवा आमच्या बापा जेजूचे राज्य सगळ्या संवसारांत विस्तारूंक आनी समेस्त मनशांक ताचे सडवणेंत वांटो दिवंक तुवें तुजे विचित्र पूर्व जतनायेन मांडून हाडले संवसाराच्या समेस्त मनशांक तुजो अपरिमीत मोग कळीत करूंक आनी प्रिती मोगाच्या करण्यांनी तो दाखोवंक आकी तुजी पवित्र सभा तुजे सडवणेचे बलिश्ट हातयार जावं आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्रात्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचा कष्ट दोगदोनी ताका चिडूंक सर्वेस्परा बरें दिसलें कारण फारीकपणाचें बलिदान करून आपलो जीव तो बेटयत जाल्यार आपणाक लांब आवक तो जोन घेतलो आपल्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक तो पळोवंक शकतलो आनी आपणा मारिफात सर्वेस्पराची मांडावळ तो शेवट पायतलो जशी जावंक पावली देवाची कुशी आपल्या जिवनाचो संकश्ट उतरनच एक उजवाड तो देखतलो कश्ट सोंसल्यारी आपूण निरपराधी म्हणून ताका कळटलें आपल्या कश्टा वरवीं म्हजो सेवक जायत्यांक नितिवोन करतलो कारण ताका फावो जाली शिक्षा आपणाचेर तो घेतलो देवाचें उतर हें देवाची वडोवकार तुझे राम सो विश्वास सर्वेस पोरा तशे आमचेर देवो तुझी दया सर्वेस्पराचे उतार खरेंच ते
ऐकली ताची कर्तुआ विश्वासी पोणाची न्याय नीतीचो सर्वेस्पोर मोग करता ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो भरला सो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस पोरा तशे आमचेर देवो तुजी दया सर्वेस्पोर जाल्यार आपले भयभक्त आसलेल्यांचेर आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवस्तिल्यांचेर सतने नदर घालता तोच तांकां मरणांतली निवारता दुखोळ्याच्या काळार तांचो जीव वाटयता सो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस पोरा तशे आमचे देवो तुजी दया आमी सर्वेस्पराची वाट पळेवन सासा तो आमचो आदार आनी आमचे ढाल जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस पोरा तशी आमचेर देवो तुजी दया सो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस पोरा तशे आमचे देवो तुजी दया सो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस पोरा तशे आमचे देवो तुजी दया हेब्रोवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भाव भयणीनो आमी उसारता तो बोवार्थ तीर सांबाळया कित्याक देवा समोर गेल्लो जेजू वा देवाचो पुतूस आमचो एक श्रेश्ठ याजक आनी तो कांयच आमची अस्कतगाय भोगोवन नेनासलो तसलो श्रेश्ठ याजक न्हय पाताक एक सोण हेर सगळ्यान आमचे बरेंच सदांच कश्ट दूख भोगलो तसलो तर गरजेकांताच्या वेळार ताची दया आनी आदार आमकां मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरया देवाचें उतार हें देवाची ओळख Alleluia, 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 Alleluia. मनशा पुथेरांची सेवा साकरी करून आणि आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणे पासो दिव कायला Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसो तुमचे सवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या तेणें 11 गलिलेयाक गेले आनी जेजून तांकां मेळूंक सांगिल्ल्या दोंगरार येवन पावले ताका पळयतच शिसांनी ताका नमस्कार केलो तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तवळ पर्यंत वचूंक नातुल्लो
जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या, देखून वसा आनी समेस्त परजांचे शिस करा, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया, आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळोवंक तांकां शिकया, आनी हांव सदांकाल संवसाराची अखेर पर्यंत तुमचे संगता आसतलो म्हूण उगडास दवरा. सोम्याचे शुभ वर्तमान वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, विज्ञान आनी तंत्रज्ञाना विशयांत थोडी माहीत आशिल्ल्यांक नासा आनी इस्रो विशयांत तुमकां कळीत आसतलें. नासा म्हळ्यार नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इस्रो म्हळ्यार इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन. रॉकेट सायन्सा विशयांत रॉकेट उबारन वयर आकाशार उबारच्या विशयांत विज्ञान तंत्रज्ञान मस्त सोदना करून आसा. आमच्या भारतांत 1963 पयली रॉकेट उबारन ती आकाशार उडयली. आनी हें घडीत घडलें केरळाच्या तिरुवनंतपुराच्या तुंबा म्हणल्या जाग्यार. हें घडीत कशें घडलें म्हणून आमचो आदलो प्रधानमंत्री राष्ट्रपती डॉक्टर APJ कलाम ताच्या इग्नायटेड मायंड्स ह्या बुकांत विवर दिता. विज्ञानींनी सायंटिस्टांनी थोडी सोदना आनी अध्ययन केल्या उपरांत भारताच्या त्या केरळाच्या तुंबा म्हणल्या जाग्यार रॉकेट लॉंच करचो जगतो जागो म्हणून तांकां कळीत केलें जालें. ह्या तुंबा म्हणल्या ह्या हळ्ळेंतल्या रॉकेट लॉंच करचो पॉयंट एका इगर्जींत आसा. त्या इगर्जीच्या ओतवाक भिसपाचें घर आसा, थंय इगर्जीचें कॅम्पस आसा आनी ताच्या भोंवतणी 200 एकरे त्या जाग्यार लॉंच करयत म्हणली सायंटिस्टांची ती एक समजोणी. देखून थोडे सायंटिस्ट थोडे विज्ञानी ह्या भिसपा लागीं येतात आनी आमकां ही इगर्ज भिसपाचें घर आनी भोंवतणी जो कितें जागो आमकां जाय म्हणून विनंती करतात. ताका भिस्प म्हणटा. परवां आयतारा तुमी मिसाक येया, फिरगजगर आसतात, फिरगजगर तांचे लागीं उलोवन आमी एका निर्धाराक येया. आयतार आयलो भिस्पान मिसा वेळार ह्या रॉकेट सायन्सा विशयांत लोकांक थोडी माहिती दिली. उपरांत मस्तू संवाद जाल्या उपरांत फिरगजगरांनी भिस्पांनी थंय तो तुंबा आसली ती इगर्ज भिसपाचें घर सकड रॉकेट लॉंच करूंक तांकां दिवचो निर्धार केलो. एक वर्सा उपरांत 1963 हें घडीत घडलें 1962 नोव्हेंबर 21 भारताच्या सायंटिस्टांनी पयली रॉकेट ती लॉंच केली. खंय जावन इगर्ज आसल्या त्या जाग्यार आनी त्या इगर्जीचें नांव मरी मगदलेन. आमकां कळीत आसल्या प्रमाणे सोम्य जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत ती खबर कळली मरी मगदलेनाक. आनी भारताचें तें स्पेस मिसांव इगर्जीच्या जाग्यार तावनचो
आरंभ जालें. ऑक्टोबराच्या 17 तारखेर ह्या वर्सा ह्या हर एक वर्सा ऑक्टोबराच्या 3ऱ्या हप्त्यांत आमी मिसांव आयतार संभ्रमता. मिसांव आयतार आयलो म्हणटा आसतना फिरगजींत आसल्यांक आमकां एका रितीची उमेद आसता, एका रितीचो उत्साह आसता. देखून मिसांव कवर, मिसांव कोरंडे, काणां, पक्वानां, दुकरामास, सान्नां, थोडे आकर्शीत खेळ, ऑक्शन, एलम घालून आमी मिसांव कामाक म्हणून थोडो दुडू त्या दीस जमो करता. वॉट्सॅप आयिल्ल्या उपरांत थोडे संगती मिसांव आयतारा जावचे थोडे संगती मस्त व्हायरल जातात. एक तांती 10,000 गेलें, एक ल्हान काटवाळचे भजी 8,000 गेली, एक कोंबी 15,000 गेली, एक गडाई 5,000 गेलो. जावन दी, हें मस्त बरें मिसांव कामाक आमकां भोव गरजेचें. पूण जें कितें आमी मिसांव आनी मिशनरी जावन करता तें आमच्या मिसांव कामाचो, मिसांव वावराचो एक भोव धाकटुलो वांटो. आमचें मिसांव काम, आमचें मिसांव वावर मिसांव आयताराक मात्र सीमीत ना. मिसांव वावर म्हणटना सबार संगती थंय आटापून आसात. सुवार्ता प्रसार, आमचें वैयक्तीक साक्ष सोम्या जेजू खातीर, दान धर्म, न्यायनितीचें अस्तित्व, आंतरधर्मी संवाद, एक्युमेनिझम म्हळ्यार कथोलीक क्रिस्तांवांनी हेर क्रिस्तांवां सांगाता कसो तसलो एक संवाद आनी एकवट, दुबळ्यांचो वावर, शांती खातीर वावर, मनशा हक्कां खातीर वावर, रचनेचें रक्षण, हें सकड आमचो मिसांव वावर. ह्या वर्सा आमच्या पापा साहेबान मिसांव आयतारा खातीर विंचुल्लो संदेश आमी कितें देखलां आनी आमी कितें पळयलां तें परगट करिनासतना रावोंक आमचें तावन जावचें ना. आमी कितें देखलां आनी आमी कितें पळयलां तें परगट करिनासतना रावोंक आमच्यान जावचें ना. पापसाहेबान उंचिल्लीं उतरां ह्या मिसांव आयतारा खातीर. हीं उतरां सांगिल्लीं कोणें? हीं उतरां सांगिल्लीं पेद्रून आनी जुवांवान. सोम्या जेजूच्या नांवान थोडीं आश्चर्यां करतना उलयत आसतना जुदेवाच्या थोड्या फुडाऱ्यांनी पेद्रूक आनी जुवांक ताकीद दिली. सोम्या जेजूच्या नांवान तुमी उलोवंक ना, सोम्या जेजूच्या नांवान तुमी कितेंच करूंक ना म्हणून तांकां धमकी दिली, बेश्टायलें. धोबळ जुवांव आनी पेद्रू म्हणटात, आमी कितें देखलां, आमी कितें पळयलां तें परगट करिनासतना रावोंक आमच्यान जावचें ना. प्रस्तुत परिस्थितींत, प्रस्तुत परिगतींत आमकां सोम्याच्या नांवान उलोवंक, सोमी म्हणून परगट करूंक तितलें सलीस ना. हें एक भोव व्हड चॅलेंजींग, मस्त पंत आव्हानाचें एक सवाल. सोम्या जेजूच्या नांवान वावरूंक, तशेंच सेवा करूंक. आमच्या फिरगजींत, आमच्या इस्कालांनी, आमच्या कॉलेजींत, आमच्या संघ संस्थांत, आमच्या आश्रयांत दुबळ्याची सेवा करतना, मनशांच्या हक्का खातीर वावरतना, दुबळ्यांची पाडत घेतना तुमी मतांतर करतात, तुमी कन्वर्टर करतात म्हणलो एक फुडकिरो आपावाद आज भोंवतणी, आमच्या भोंवतणींच लोक घालूनच आसा. देखून जेजुईट याजक फादर स्टॅन स्वामी ताका एक नक्सलवादी, राष्ट्रविरोधी म्हणून बिल्लो दिलो. अन्याय ताका केलो, कित्याक दुबळ्यांची पाडत ताणें घेतिल्ली सोम्याच्या नांवान. आज एका पर्वतार, एका गुड्यार एक इमाज आसा तर, एक कुरीस आसा तर तो लोटोवन घालूंक जाय.
खंयच्या एका रस्त्याक क्रिस्तांव नांव आसा तर तें कांड पुसून उडोवंक जाय. खंयच्या एका सर्कलाक क्रिस्तांव नांव आसा तर तें कांड चेंज करून दुसरेंच नांव दवरूंक जाय म्हणटा आसतना आमचें आज मिसांव करचें तें काम भोव कश्टांचें जालां मिशनरी जावन जियोवचें. आमची पवित्र सभा एक मिशनरी म्हळ्यार धाडलोलो, वन हू इज सेंट. देव बापान ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडलो. ह्या संवसाराचो बापान इतलो मोग केलो की ताणें ताच्या पुताक धाडलो, जो आमचो वांजेल अध्याय 3 वळ 16. आनी हो स्वामी जेजू क्रिस्त शिसांक धाडटाना सांगता, जशें म्हाका बापान धाडलां तशें हांव तुमकां धाडटां. जुवांव अध्याय 20 वळ 21. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें स्वामी जेजूचें स्वर्गरोहणाचें तें घडता आसतना शीस सांगता मेळ्ळ्या वेळार, वसा प्रजांचें शीस करा, बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचें नवी स्नान दिया. आनी हेंच घडीत धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत अध्याय 1 वळ 8 आमी वाचताव, संवसाराच्या पंता पर्यंत तुमी साक्ष जाया. वसा प्रजांचे शीस करा. सोम्यान सांगिल्ली ही उतरां. सोम्यान आमकां वसा आनी कन्वर्शन करा म्हणून केदींच सांगूंक ना. सोम्यान सांगिल्लें मेक डिसायपल्स आनी सोम्यान सांगूंक ना मेक कॉन्वर्ट्स. आमच्या सोम्यान तें सांगूंक ना. मेक डिसायपल्स, तुमी शीस जाया, शीस जावन हेरांक तुमी शीस करा. हें आमचें मिसांव. आतां शीस म्हळ्यार कोण? सोम्या जेजूक वळखून ताचो अनुभव जोडल्या उपरांत ताच्या पावलांनी जें कितें सोम्यान केलां ताची देवाची काकूळट, देवाची कृपा आमी हेरांक वांटचें. आनी ही देवाची काकूळट सोम्याची पावलांनी चलून आमी जियेत आसतना सोम्याक आमी साक्ष जाता. आमकां साक्ष म्हळ्यार कळीत आसा. एका कोर्ट केसांत आमकां एक साक्ष दिवंक आसा तर हांव सांगता, हांव वाचुल्लो, हांवें तें पळयलां, हांवें तें देखलां, म्हणजे खुद्द दोळ्यांनी हांवें पळयलां, म्हाका अनुभव आसा, तें जावन आसा साक्ष. तशेंच आमच्या मिशनरी आमच्या मिसांव वावरांत हांवें सोम्याक देखलां, हांवें सोम्याक पळयलां, सोम्याचो अनुभव म्हाका आसा म्हणून हांव सांगतां तर थंय हांव साक्ष दितां. सोम्यान सांगलें, वसा हेरां सगळ्यांक तुमी शीस करा. आज मिशनरी थोड्यांनी आमचे ते थोड्यांचे चिंताप आसा. तूं उत्तर कर्नाटकाक गेल्यार, तूं आफ्रिकाक गेल्यार, तूं उत्तर भारताक गेल्यार तूं मिशनरी म्हणून, थंय गेल्यार मिशनरी जातात, हें चिंताप सूख. आमी सगळे मिशनरी जावनूच आमी दुसऱ्या गांवाक वेतांव. सोम्याक साक्ष जावंक, दिवंक आनी हेरांक शीस करूंक. खंयचोय कोणी गेल्यार एकलो, एक दादलो, एक स्त्री, एक याजक, एक सिस्टर, हांव, तूं, वी आर ऑलरेडी मिशनरीज. बाप्तिस्माच्या सक्रामेंतांत ती सकत ती जबाबदारी आमकां सोम्या जेजून येदोळस दिल्या. वी आर सेंट. देखून आमी गेल्या उपरांत पळय परगांवां गेल्या उपरांत मिशनरी जायना. आमी येदोळस मिशनरी जावन हांगा आमच्या घरांत, आमच्या भोंवतणी, आमच्या भोवारी ते मिसांव काम करन आसांव. मिसांव मिशनरी जावन आमची पयली जबाबदारी सोम्याक साक्ष जावन जियोवचें. आनी साक्ष जावन म्हणटाना हांव ताका वळखतां, हांव म्हज्या धर्माक वळखतां, हांव कातोलीक भावार्थाक वळखतां. म्हाका कळीत आसा हो भावार्थ खरो,
खरो हांव चिंतिना आय थिंक सो म्हणून हांव सांगना पूण आय एम कन्विन्स्ड अबावट माय फेथ कन्विन्स्ड अबावट माय कॅथलीक चर्च ती जावन आसा आमची साक्ष दुसरें साक्ष आमी आमच्या जिवितांत दिवची आमच्या उतरांनी आनी आमच्या करण्यांनी आमच्या देखी वरवीं सोम्या विशयांत उलयतना मात्र न्ही सोम्याच्या नांवान जें कितें आमी बरें करता थवळ सोम्याक आमी साक्ष जाता आज दुसऱ्या वाचपांत हेब्रेव पत्रांक बरयल्या आमी आयकलें तुमचो भावार्थ तुमी सांबाळून जियेया खंयचेय न्ही तुमचो भावार्थ तुमी सांबाळून जियेया आमचो भावार्थ आमी सांबाळून जियेतना आमी आमकां मिसांव दिलां तें मिशनरी जावन खरें मिशनरी जावन आमी जियेता आमचें मिसांव मतांतर करूंक न्हय आमचें मिसांव रुपांतर करूंक म्हजीच जिणी पयलें परिवर्तन करूंक उपरांत हेरांच्या जिणयेंत बदलावण हाडूंक म्हज्याच जिणयेंत म्हज्या भावार्थांत म्हज्या विश्वासांत प्रगती हाडूंक तशेंच हेरांच्या जिणयेंत प्रगती अभिवृद्धी आनी बरें करूंक अशें आमी करता आसतना जिवितांत आमी आमचें जिवीत हेरांक आकर्शीत जावं दी देखून आमचो पाप साहेब सांगता पवित्र सभा कन्वर्शनाक न्ही पवित्र सभा मतांतराक न्ही पवित्र सभा आकर्शण करूंक हेरांक सुम्यातय आकर्शण करूंक आनी तें सुम्यातय आकर्शण करूंक पवित्र सभेतय आकर्शीत करूंक आमचें जिवीत बरें जावं दी आमचें जिवीत तें क्रिस्ती जिवीत खरें जावं दी सतमंता देव बापाक सर्पदिदार बापाक सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्या सुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यावरवी देवी समोलो आंकवार मरियेंत जल्मालो पोंसिला ताणे सोसले ताका पुरकार जडलो तो मेलो आनी ताका आनी पिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा तो जिवंत जालो सर्गाक चडलो सर्पदिदार देव बापाच्या उजव्याक बसला मेल्यांची मुन्सिपी करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एककार पत्कांचे मोक्षाणे कुडीचे जेवणपण सृश्टीची जिवीत आमीन आमच्या कुटुंबांत आमच्या पवित्र सभेंत आमची जबाबदारी समजून क्रिस्ती जिवीत जियोंक आनी सोम्याक साक्ष जावंक जाय जाल्ली आशिर्वादां बेसावा मागून आमची सर्व मागणी देवाक समर्पिया बापा आमच्या पाप साहेबाक सर बिस्पांक याजकांक आनी धर्मिकांक सदांच तांच्या तबेन आसच्या परजेक जतन बऱ्या गवळ्याची स्पिरितान बरोवंक अशें तुजी हातेरां जावं तुज्या कुरपेदण्यानी तांकां बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणें आयक आमचे मागणें आयक आमच्या सर राजकारबऱ्यांनी अधिकाऱ्यांनी तशेंच मुखेल्यांनी तांचो अधिकार लोकांच्या बरेपणा खातीर तशेंच समाजाच्या अभिवृद्धेक वापरूंक तुज्या कृपेच्या आदारान तांकां नेटय म्हूण मागता बापा आमचे मागणें आयक आमच्या बोवारियासच्या सर पिडेस्तांचेर आनी प्रायवंतांचेर तुजी काकुळतेची दिश्ट घाल तांची पिडा सोसूंक आदार तांचे मोतीक समाधान आनी कुडीक भलायकी लाभय अशें तुज्या मोगान सदांच तांकां सांबाळ म्हूण मागता बापा आमचे मागणें आयक येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजार जालेल्या आमी सर्वांनी आमची जबाबदारी वळखून जियोंक आनी कलतेपणान आमचे जिणेंत तुजें येवजन सोदून काण त्या दिशेन सोमकोंक तुजो आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणें आयक मौनपणान आमचे सर्व खासगी गरजो देवाक आमी समर्पया आमच्या कुटुंबाक आमच्या भुरग्यांक प्रायवंतांक पिडेस्तांक कश्टांत आकांतांत आसल्ल्यांक गांवांत परगांवांत मिसांव वावर करच्या हर एकल्यांक देव सांबाळून दी राखून दी सर्वेस्परा आमच्या आमगाळपा तुज्या पुताक सुम्या जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारी दाण्ण तुज्या काकुळतीचो
तुज्या मोगाचो जी वळख तुवें आमकां दिली आहे आणि हो मोग ही काकूळत आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करन तीस काकूळत तो मोग हेरांक दिवंक आमकां जाय जाल्ली कृपा आनी बेसावान तूं फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. स्वीकार कर बापा वायदाकांचो हात आयल्या स्वीकार कर बापा आमकां सास पेटयता स्वीकार कर बापा जीवन है पावन कर दयाळ ओंकार बापा स्वीकार कर काणीक मोगाची ओ तामचे कृपेशिवर दैविक निसर्गीची स्वीकार कर काणी मोगाची ओ तामचे कृपेशिवर दैविक निसर्गीची म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बाबाक मातात असलें जावं म्हण मागात ये तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमचे आनी केपो सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव काणवळ्या बापा तुजे परजेची दाना दायेन स्विकार कर तुज्या भवार्थ्यांक एक विंचून काडलेली कोळी याजकी राज्य कोळ तुजी काशा परजा आनी तुजो आपणायलेलो लोक जावच्याक तुवें आपयलां ह्या तुज्या आपोवण्याक दिसान दीस अदीक उदारपणान जबाब दिवंक ह्या पवित्र गुटांचो आमकां आदार मेळो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सभे आसो आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशी आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणतात तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता दरबारांचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार ओला तुझ्या वैभवान ओ सर्गी
तुकाचे ओन सर्गी तुकाचे ओन सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय जय ओन सर्गी तुकाचे ओन सर्गी तुकाचे ओन सर्गी तुकाचे बापा करोस तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत ते वारोवतले हें म्हज्या उगडासाक करात बावार तस गोट परगटुया Gesù melo, Gesù जीवन जाला, Gesù नव्यान येतलो. Gesù melo, Gesù जीवन जाला, Gesù नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिबिताचो वंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेचो उगडास काडे फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा पेद्र पावल आमच्या कडेन बापा सगळे याजकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाब भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगते मेल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर आम्हा समेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागता अहंकार मेरे देवाची मागीर सांगती बगेन देवन ताणें तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बरोबर सश्टांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गो आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. सुम्याच्या उतरांचेर पातयेवन ताणें शिकयलेलें मागणें आमी संगता बाबार्थान म्हणया आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्या जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बुक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार
दया करून ह्या जिवितांत समस्त काय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सुडवंद राज जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटांत सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसो माया मगान क्रिस्ताची शांती आमी एकामेका पाठोवया देवाचे शेळिये संसाराचे पापटेने आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पापटेने आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचेर आमची पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सकड सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका म्हाका फावना फावना पूण पूण तुज्या जेवतांच उतरांत म्हाका म्हाका भलायकी भलायकी मेळटली. मेळटली Gesù, ocia deva, Gesù, ocia raya, Gesù, ocia jiva, ocia deva, ocia serpa, Kaisa, osoha. Sodun karo goswam Tujhe lagi asa somia Maka jivitim che kota Kaisa vasoha Sodun karo mai pa Kos ish monso somia Koso moso osma Jesu ocha deva Jesu oja raya Jesu oja jiva Ocha deva, ocha serva. Servasoha Sodhun beri balaiki Kos boy
सोमिया कोण कर म्हाका वेगळी खंयसर बसो सोधून तरेची तोच जीव आनी जीवन पो म्हाका पाय सर्गाक शापे जेसू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या देवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा सोम्या गोया ओछा सोम्या अर्गा तुका सर्गी काळान तुवें पोसताय म्हाका सोम्या अर्गा तुका मोगान तुवें तुकाच पेटोवन दिलो म्हाकाच तुवें दिवच्या कुर्सार मेलो ओल्या वैराक तुका समर्पिलो सोम्या कोळ्या ओछा सोम्या अर्गा तुका सर्गी काळान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अर्गा तुका प्रार्थया बापा तुझ्या संस्कारा वरवीं पवित्र सभेक तूं सदांच पोसताय आनी तिका घटाय दिताय आमी घेतलेल्या सर्गींच्या पोशणा वरवीं तुजे आज्ञे प्रमाणे प्रितीमोगान जियेवन मनशा कुटुंबांत पूग दितेल्या खमीरा परी बरसून सोडवण्याचें हातयार जावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालो वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे मोडूकार सगळ्या भुरग्यां खातीर प्रत्येक तरान मागचो दीस मोगाचे न्हू आमच्या भुरग्यांची इस्काल आराम जावन आसात ताचो फुडार बऱ्या तरान जावच्याक हांगा आयिल्ले सगळे भुरगे PUC जावन सकयली PUCच्या सकयली डिग्री जाल्यार न्हय तुमी मुखार येवचे हांगा जायतो जागो आसा सगळ्या भुरग्यांनी वेगळी मुखार येयात यू कॅन बी ऑन द स्टेप येस जायते भुरगे आज आयल्यान मोगाचे न्हू हा रजेच्या दिसांनी आनी प्रत्येक तरान देवाचे आशिर्वाद घेवंक व्हरते उरपात हांगा आसा अप टू डिग्री टील 15th तुमी आसा तर हांगा येवचें हेर भुरग्यांक कोणाक तुमकां वडा आसात तुमकां शिकपान तुमी आसात तर तुमकां देवाचें आशिर्वाद वर्त्या तरान जाय म्हूण बगता तर तुमी मुखार येवचें ऑल ऑफ यू जॉयन युअर हँड्स सगळ्यांनी हात जोडचे तुमचे दोळे दमचे ह्या वेळार तुमी भोव अपुरबायची भुरगीं जे जल्मल्ले आसा ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरसी येवंक सोडात आनी तांच्या तकलेर हात धरून ताणें मागिल्लें जावन आसा आनी ह्या खातीर त्या भुरग्यांक जायते आशिर्वाद दिल्ले जावन आसा नेणटे भुरगे कोणी आसत तर वडिलांनी तांकां हाडल्यान तर ल्हान भुरगीं आसत तर तुमी तांकां मुखार हाडयेत
आनी हांगा ह्या वर्त्या आशिर्वादाक तांकां भागीदार करियेत. जायतीं जाणां ल्हान भुरगीं आमी आज पळयता मोगाच्या हांगा तांकां देवाचे आशिर्वाद. सर आमी वडील हांगा आसा आमच्या भुरग्याच्या बरो फुडार आमकां जाय. आमच्या भुरग्यांक जायते बरेंपण जावच्याक आमी आशेन आसा. त्या खातीर मोगाचे भाव नडबणीन तुमचे दोनूय हात ह्या भुरग्यांचेर उबे करात. आशिर्वादाचो शिवर ह्या वेळार तांचे वयर जावच्याक आमी तांचे कडेन मागता आसतना जेचो आमकां दिन म्हणना सगळें दिता त्या भुरग्यांचेर तांकां ताणें घेतलें. तांकां आडय नाकात म्हळें. तांचे तकलेर हात धरून तांकां आशिर्वादीत केलें. तांकां बेसांवांनी भरलें. ह्या वेळार सरस्पर आमच्या मोगळा बापा हे भुरगे तुज्या हातान दिता असो आय कमेंड देम ऑल दी चिल्ड्रन टू युअर लविंग केअर. ह्या वेळार ह्या भुरग्यांचें बरेंपण सगळें तूं जाणाय सोम्या. ही भुरगीं तुजी जावन आतां तुज्या वर्त्या सक्रामेंताच्या बेसांवांनी ताका भरलाय. येतेच मापांनी ताका वर्त्या देण्यांनी आनी दिरव्यांनी तुवें भरलाय. हे भुरगीं उन्नत मापान बरें जावच्या पवित्र स्थानांत तांकां तुवें मागोवणी केल्याय. पवित्र आत्म्याचो सांगातपण तांकां दिलाय. ह्या वेळार सोम्या जेजू तांचे वयर तुज्या पवित्र आत्म्याची सकत यथेश्ट मापान देवय. यथेश्ट मापान ताका राख आनी सांबाळ. ह्या वेळार तुज्या अमली रक्तान तांकां धुवन काड सोम्या. अमली रगत देवोनी तांचे तकलेत हांव तांचे शिरबऱ्यान तांची जणवाय तांचे गिन्यान तांचे बुदोनगाय इंटलेक्ट नॉलेज एंड ऑल द फ्रुट्स ऑफ द होली स्पिरीट तांचे थंय वाडोवन दी. चड आनी चड मापान पवित्र आत्मा तांचे थंय देवोवन दी. आनी ह्या वेळा पवित्र आत्म्याची मागोवणी तांचे थंय वर्त्या तरान जाता आसतना अजापाचो शिवरूत ह्या भुरग्यां थंय जावं दी. ह्या भुरग्यांचे उन्नत माटेचे मिसांव त्याच वर्त मोग परगट करूंक त्याच समयाच्या मिसांवाक देखी बरी जिणी तांची जावं दी. पवित्र बरी ती जावं दी. बगेनपणांत ती सांबाळून दी. पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये म्हूण आमी गावया. पवित्र आत्म्या देवय तुजो वोसो. पवित्र आत्म्या देवय तुजो वोसो. पवित्र आत्मा ये आमच्या काळजान. पवित्र आत्मा ये आमच्या काळजान. ये पवित्र आत्मा देवय वजत जो. ये पवित्र आत्मा देवय वजत जो. देवय वजत जो. सर्पदा देवा बाबाचे आशिर्वादांत देव अब्राहम इजाका जाकोबा कडेन सगळ्या प्रावातीक आनी हर एकल्याक आशिर्वादीत केलो. सगळें बरेंपण ह्या भुरग्यां थंय भरती करूं दी. बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. मी वेता की तुझी गाता उपकारांच तुझ्या गर्गां दिता. शांतीन तुझे सलोम मोगान तुझ्या रावूं संदेश तुजो गाजों आधार मागता. गटाय सोडून सर्गी कानान वेताय सोम्या करपे. कष्टा दुखान तुजेर पातयेर मोगान सरता उरपेन. जियो मोगान सरता नेतेन पेसाटेल्या सकतेन. वावरूंक सदां तुजे पासून समर्पिता जीवन. सोम्या मी वेता की तुजी गाता उपकारांच तुझ्या अर्गां दिता. वाटेन तुझे सलो मोगान तुझ्या रावूं संदेश तुजो गाजों आदार मागता. मोगाळ पुता सोवे आमकां मरे आशिर्वाद दिवा का.